निवरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। पंचायत मंडळानूय थळाव्या लोकांचे मागणेक तेको दिवन रेल्वे स्टेशनाक विरोध केलो। इतलो लागीं आमचो करमयेश रेल्वे स्टेशन आसा 6.1 किलोमीटर सारको समज गुगल लोकेशन समज पळयलो 6.1 किलोमीटर आयल्यान आसा आनी इतलो लागीं समज रेल्वे स्टेशन आसा जाल्यार दुसरो रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा सो हो सामको हें आसा तो म्हणजे हेका कोळशाक लागून आनी तेकाच लागून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी जो विरोध केल्लो आसा सगळे आनी पंचायत बॉडीनूय विरोध केल्लो आसा रेजोल्युशन मांडटले जशें सीएमान सांगलेलें की तुमचो कितें विरोध आसा तो मांडचो म्हणून आनी आमी दोनूय पंचायत आदित्य मंडळ पंचायत आनी नेवरा पंचायतीचो ऑलरेडी दोनूय पंचायतीचे ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा रेजोल्युशन मांडटले आनी म्हाजें ऑलरेडी लेटर जें आसा तें सीएमाकूय गेल्लें आसा। ऑलरेडी एक स्टेशन आसा आपल्या लागीं स्टेशन आसतना आमकां आनी दुसऱ्या स्टेशनाची गरज ना। इतलीं शेतां आसा शेतां करता शेतां बेश्टी ना ती लोक करता शेतां आनी गरज ना आमकां त्या रेल्वे स्टेशनाची। आमी सगळे आमची सगळी बॉडी अगेन्स्ट आसा। मानशेच्या उदकाक लागून खाजन शेतां पिड्ड्यार जातात। ह्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। हो विशय घेवन परतून एक फावट मामलेदारा फुड्यान वचून तो जाग्यार घालपाचें आश्वासन आमदार विरेश बोरकारान शेतकारांक दिलें। कशें आसा जेन्ना आमी सगळे शेतकार जे रोयता ते शेतकार सगळे म्हाजे कडेन येयले हांवें तांकां सांगलें की आमी या मामलेदारा कडेन आनी तांचो एक डिमांड आसलो शेतकारांचो जे रोयता ते शेतकारांचो डिमांड आसलो की ह्यो ज्यो मानश्यो आसा ह्यो घांडोवपाच्यो कारण आतां तुमी पळयलां आसतलें उदक सगळें येता मानश्यो फोडटा खंय ना खंय मानशांचें उदक घेता सो हो जो इशू आसा हो कंटिन्यूस कितलींशीं वर्सां 20-25 वर्सां हें चालूच आसा आनी तेकाच लागून आमी हो जो इशू हायलायट करपा लागून मामलेदारा फुड्यान गेले आनी मामलेदाराक सांगलें आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेले आमी मिनिस्टरा कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी सांगलें मामलेदारा कडेन बसून तुमी उलया म्हणून तर आमी सगळे शेतकारांक अरावंड 18 शेतकार जे हांगा शेत रोयता ते शेतकार तेन्ना प्रेजेंट आसले अलॉंग वीथ बाकीचे जो कमिटीचो चेअरमॅन आसा तोय प्रेजेंट आसलो आनी मामलेदारान एक ऑप्शन दिल्लो की समज तुमी घांडयता जाल्यार तुमी एक तुमच्या सायडीच्यान रिटर्न दिया आनी मेंबरांचे म्हटल्यार ते जो रिप्रेजेंट करता बॉडी रिप्रेजेंट करता त्या मेंबरांचे लेटर तुमी दिया म्हणून सगळ्यांचे एक एकट्याचे लेटर दिया की आमी एक घालून करता म्हणून कित्याक फाल्यां नाकारले नाल्यार आपणाचेर येतले म्हणून तेका लागून तुमचे लेटर जे आसा ते जो एफिडेविट आसा ती मारून तुमी दिया म्हणून नोटरी करून दिया म्हणून सांगलेलें आनी तेन्ना सांगून आमी येयले आनी शेतकारांनी रेडी जाल्ले शेतकार आपणाच्या सायडीच्यान रिटर्न दिवपाक रेडी जाल्ले शेतकारांनी ऑलरेडी आपणाचे दिल्ले पूण कमिटी मेंबर खंय ना खंय फाटीं सरले आनी मागीर ते जावपाक शकूंक ना आनी आयज तुमी पळयता आसतले तेजे नंतर पावणी जाली कित्याक एज पर रूल डायरेक्ट आपूण कॅन्सील करपाक शकना हो जो आन्सर आसा हो मामलेदारा कडेन येयल्लो आनी तेका लागून खंय ना खंय पावणी जावन आयज तुमी पळयता आसतले शेतां आयज बुडल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।